नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की भारतीय जनता पक्ष जो आसा त्या भारतीय जनता पक्षाचे कॅन्डिडेट हे आउट जावपाचे आसात, तेंची नांवां जाहीर जावपाची आसात. आयज शेनवार आसा आनी सांजे मेरेन ही नांवां पयलें लिस्ट जें आहा तें जाहीर जातलें अशें म्हणटात. आनी ह्या पयल्या लिस्टान गोंयच्यान उत्तर गोंयचें जें नांव आसा तें जाहीर जातलें अशें सगळे जाण म्हणटात आनी तशी म्हायती आसा. आनी उत्तर गोंयच्यान परत एक फावट श्रीपाद भाऊकूच उमेदवारी मेळटली अशें जें आसा तें निश्चित जालां. फक्त अधिकृत घोशणा जी आसा ती सांजे जातली. आतां उत्तर गोंयच्या बाबतीन आमी हें पळयलें की भारतीय जनता पक्ष जो आसा त्या भारतीय जनता पक्षान परत एकदां श्रीपाद भाऊकूच संदी दिवपाचें थारायलां, निश्चित केलां. आतां तिडो जो निर्माण जाल्लो आसा तो दक्षिण गोंयच्या बाबतीन. दक्षिण गोंयान आजून मेरेन भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार हो निश्चित जायना आनी हेकाच धरून आमी थोडे विस्तृतपणान उलोवप करपाचो यत्न करतले. आमी जर पळयत जाल्यार दक्षिण गोंय हो भाजपा खातीर सदांच प्रतिकूल असो मतदारसंघ, अनुकूल असो केन्नाच ना. हाचें कारण म्हणजे आतां पर्यंत फक्त 2 फावट भाजपाक दक्षिण गोंयच्यान संदी मेळ्ळ्या. सगळ्यान पयले खासदार आशिल्ले ते रमाकांत आंगले आनी ताचे उपरांत दुसरे खासदार जाले ते म्हणजे 2014 भितर एडवोकेट नरेंद्र सावयकार. मात परत रोखडोच तांचो फुडल्या वेंचणुकेक पराभव जालो आनी काँग्रेसीचे फ्रांसीस सार्दीन हे खासदार म्हणून वेंचून आयले आनी भारतीय जनता पक्षान दक्षिण गोंयचो आपलो सीट जो आसा तो वगडायल्लो. आतां हो मतदारसंघ जिखप हें भारतीय जनता पक्षाक प्रतिश्ठेचें थारलां आनी तातूंतल्या तातूंत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या खातीर हो खूब प्रतिश्ठेचो असो सीट आसा. हाचें कारण म्हणजे जेन्ना सावन प्रमोद सावंत हांणी मुख्यमंत्री पदाची धुरा घेतली आनी जेन्नाच्यान म्हणजे जेन्ना आमचे आदले मुख्यमंत्री संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकार हे भायर पडले, ताज्या उपरांत आमचे प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जाले आनी तेन्नाच्यान आतां मेरेनच्यो ज्यो वेंचणुको जाल्यात मागीर त्यो पंचायतीच्यो जावं, झेडपीच्यो जावं, मुन्सिपाल्टींच्यो जावं किंवा बाकी बायपोल जावं, ह्या सगळ्या भितर भारतीय जनता पक्षान विजयी जी आसा ती घोडदौड कायम दवरल्या आनी तेचें श्रेय अर्थातूच जें आसा तें विद्यमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां वता आनी तेंच्या नांवार आजून पर्यंत हार ना असो तेंचो आतां पर्यंतचो ट्रॅक रिकॉर्ड आसा. सो तेका लागून दक्षिण गोंयचो मतदारसंघ हो भाजपा खातीर म्हत्वपूर्ण आसाच, पूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या खातीर सुद्दां तो खूब म्हत्वाचो आसा. आतां ही जी परिस्थिती आयज भारतीय जनता पक्षाचेर येयल्या दक्षिण गोंया भितर ताचो आमी जर थोडो विचार करीत जाल्यार कांय मुद्दे हांगासर उपस्थित जातात. ते म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आयज तेंची हालत दक्षिण गोंया भितर अशी कित्याक जाल्या. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की काँग्रेसीचे जेन्ना उमेदवार थारतात तेन्ना हें अशे तरेचें जें वातावरण राजकीय जाता तेंच वातावरण आयज भारतीय जनता पक्षाच्या बाबतींत दक्षिण गोंयच्या सिटा बाबत जाल्लें आसा. दोग-तीग जाण इच्छूक आसात आनी ह्या इच्छुकां मदीं जी आसा ती चडाओड निर्माण जाल्ली आसात. आतां ही गेम चेंज केन्ना जाली. आतां पर्यंत आमी जर पळयत जाल्यार गोंयची भाजप जी आसा, गोंयची भाजप प्रदेश किंवा सगळे लिडर जे आसा एक सुशेगाद मोडान गेल्ले की दोनूय आमी इजिली जिखतले, म्हणजे नॉर्थ गोवाय जिखतले आनी सावथ गोवाय जिखतले म्हणून. पूण जेन्ना काँग्रेस आनी आप हेंची जेन्ना युती जाली आनी काँग्रेस आनी आपान युती करून एक एकठांय उमेदवार दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंया खातीर दिवपाचें थारायलें तेन्नाच्यान खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पक्षा भितर चलबिचल सुरू जाली आनी तेंच्या फुड्यान एक आव्हान निर्माण जालें. जरी कितलेंय भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी, मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष हांणी जरी कितलेंय सांगलें की आमी दक्षिण गोंयचो सीट इजिली जिखतात म्हणून, पूण तशी परिस्थिती आतां अजिबात उरिल्ली ना. कोण जिखतलो कोण हारतलो हो प्रश्न वेगळो आसा, पूण एक चुरस जी आसा ती निर्माण जाल्या आनी ही चुरस निर्माण जावपा खातीर कारण थारला ती म्हणजे काँग्रेस आनी आम आदमी पक्षान केल्ली युती. आमी फुडलें जर पळयत जाल्यार फुडें जर एनालिसीस करपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार भाजपान लोकसभे खातीर आनी खास करून दक्षिण गोंया लोकसभे खातीर तसो एक उमेदवारूच प्रोजेक्ट पयलीं पासून करूंक ना अशें आमी म्हणपाक शकता. ज्या स्ट्रॉंगली उमेदवार प्रोजेक्शन जावपाक जाय आसलें तशें जावंक ना. भाजपान पयलीं ही परिस्थिती सारकी लायटली घेतली आनी एकंदरीत आमी सगळ्यांक खबर आसा आयज देशभर भाजपाचें जें वारें निर्माण जालां तेका एकूच कारण आसा तें म्हणजे नरेंद्र मोदी. तर
गोयच्या भाजप पक्ष सुद्धा रिलॅक्स रावलो की बाबा फुडली इलेक्शनां जी आहात दक्षिण आनी उत्तर आमीच जिखतले घडये तांणी अशें चिंतूंक नासलें आसतलें की आप आनी काँग्रेस एकठांय येतली म्हणून. पूण भाजप खूब लायटली भाजपान घेतलें आनी आतां तेचे परिणाम खंय तरी भाजपाक दिश्टी पडटात आनी हें खंय तरी गोंय प्रदेश भाजपाचें अपयश आसा हें स्पश्टपणे जाणवता. कारण जेन्ना तुमी डबल इंजीन सरकार म्हणटात, वयरूय भाजप सरकार, भाजप म्हणजे मोदी सरकार, राज्यान भाजप सरकार, सकयल पंचायत लेवलाचेर पातळीचेर जिल्हा पातळीचेर भाजप सरकार, म्हणजे डबलूय न्हू ट्रिबल इंजीन सरकार जेन्ना आसा आनी खास करून गोंयान फाटली सेगीत 10 वर्सां आसा, तेन्ना इतलो प्रेशर दक्षिण गोंयच्या बाबतींत भाजपाचेर येवपाची गरज नासली. हाचोच अर्थ खंय तरी डबल इंजीन सरकार आसून सुद्दां दक्षिण गोंया भितर भाजप आजून तितली स्ट्रॉंग दिसना, आजून ते मातशे डळमळीत कशें दिसता आनी तांच्या भितर जो आत्मविश्वास दिसपाक जाय तो आजून खंय तरी दिसना. हेची कारणां जी आसा ती आमी खंय तरी सोदपाची, तेचेर उलोवपाचो प्रयत्न करतात. एक शब्द आसा, एक ट्रस्ट डेफिसीट म्हणटात, लोकांचो ट्रस्ट डेफिसीट हो भारतीय जनता पक्ष दक्षिण गोंया भितर जो आसा तांकां तितलोसो दिसना आनी ट्रस्ट डेफिसीट जो आसा तो भाजपाच्या बाबतींत दक्षिण गोंया भितर आमकां दिश्टी पडटा. कारण तेंची बॉडी लँग्वेज आमी जर पळयत जाल्यार खास करून काँग्रेस आनी आप एकठांय येयल्या उपरांत सामकी चेंज जाल्या, तेंच्या मनान चलबिचल जी आसा ती निर्माण जाल्ली आसा. जशें हांवें तुमकां म्हटलें की दक्षिण गोंयचो उमेदवार थारना हें फाटलीं 10 वर्सां मायज सत्तेर आशिल्ल्या भाजप सरकाराचें किंवा भाजप पक्षाचें गोंयांतलें अपयश हें कोणूय सांगपाक शकता आनी तें स्पश्टपणे दिसता. काँग्रेस जर पुरायपणान वेंचणुकेक गेली जाल्यार भाजपाक धोको आसा अशें सुद्दां चित्र आमी हांगासर सद्या दिश्टी आमकां पडटा. आमकां खबर आसा की काँग्रेसी भितर गटातटाचें राजकारण आमकां दिश्टी पडटा. काँग्रेसी भितर ते हो एक गट, तो एक गट, तो एक गट, अशे गट, आनी ही तेंची आयचीच न्हू तर ही तेंची पयलींच्यान चलून आयिल्ली परंपरा आनी ती आजून अबादीत आसा, अखंडीत आसा. गोंया भितरूय तशेंच आसा, गटातटाचें राजकारण आसा. एक आमी सगळ्यांनी जर चिंतपाक जाय, जर काँग्रेस एकसंध आशिल्लो, सगळ्यांचे डायरेक्ट किंवा काम एका डायरेक्शनान आशिल्लें जाल्यार आनीक काँग्रेस पक्ष घटमूट जावपाचो आनी आनीक धोको जो आसा तो भारतीय जनता पक्षाक खास करून दक्षिण गोंया भितर आसपाचो. पूण आसूं तरी सुद्दां आमी जर पळयत जाल्यार काँग्रेस आनी आप हांची जाल्ली युती ही भाजपाची सद्या चिंतेची गजाल थारल्या. हें सांगपाक खंयच्याच ज्योतिशाची गरज ना. खुद्द भाजपा मदले लिडर अंतर्गत उलयतना, ऑफ द कॅमेरा उलयतना ही गजाल मान्य करतात. ऑन द कॅमेरा ते कितें सांगपाक शकतात, पूण ऑफ द कॅमेरा जे उलयतात ते खरें आसता. किंवा आमी अंतर्गत जेन्ना कोणा कडेन उलयतात लिडरां कडेन तेन्ना तेंच्या तोंडांतल्यान ज्यो गजाली येतात ती खरी वस्तुस्थिती आसता. हांवें जशें सांगलें तुमकां पयलीं की प्रमोद सावंता खातीर ही प्रतिश्ठेचीच वेंचणूक आसा. कारण आयज पर्यंत तांची जी अपराजीत घोडदौड आसा ती तांकां चालू दवरची पडटली. आनी जर दक्षिण गोंयच्या भितर जर कितें वेगळें चित्र जालें जाल्यार ती तेंची खंडीत जातली. ताका लागून तांकां स्वता खातीर सुद्दां हो एक जी आसा ती परिक्षा आसा अशें आमी म्हणपाक शकता. आतां ह्या सगळ्या भितर आमी जर एक चित्र पळयत जाल्यार भारतीय जनता पक्षा भितर आनी खास करून दक्षिण गोंयच्या नदरेन हें जें सगळें गोंधळाचें चित्र निर्माण जालां किंवा आजून उमेदवार ठरना किंवा एका पेक्षा 2-3 उमेदवार आसात, भारतीय जनता पक्षाक स्ट्रॅटजी चेंज करची पडली. आयज पर्यंत नरेंद्र सावयकाराक सुद्दां ज्या गतीन प्रोजेक्ट करपाक जाय आशिल्लो तो जावंक नाशिल्लो, कित्याक ते रिलॅक्स मोडान आशिल्ले की आमकां जमतलें दोनूय कडेन म्हणून. पूण खंय खेळ बदल्लो तें हांवें तुमकां सांगलां. सो पयलीं पासून आनी तेतूंतल्या तेतून एक खास गजाल आमी लक्षांत घेवंक जाय की भारतीय जनता पक्षान वेंचणूक जेन्ना तयारीक सुरवात केली, प्रचार जेन्ना सुरवात केलो तेन्ना तांणी कांय देशांतले लोकसभा मतदारसंघ काडिल्ले जंय ते सामके कमी मतांनी हरल्यात आनी तेतून दक्षिण गोंयचो आस्पाव आसलो. इतलेंच न्हू तर भर दिल्लो तांणी दक्षिण गोंया भितर अमित शाह हांची पयली एक सभा जाली, तेच्या उपरांत नरेंद्र मोदी हांची सभा जाली. सो ह्या 2 खडेगाठ लिडरांच्यो सभा जावन सुद्दां आयज ही परिस्थिती आसा. सो गोंय प्रदेश भाजपान खंय तरी ह्या सगळ्या परिस्थितीचें एनालिसीस करपाक जाय आशिल्लें अशें हांव कित्याक म्हणटा. जेन्ना डबल इंजीन सरकाराचे दावो तुमी करतात तेन्ना तुमकां आयज ही चांचपणी जी सुरू जाल्या ती जावपाक
फावनाशिल्ली. इतल्यान तुमी तुमचे निश्चित उमेदवार करून जाहीर जावप ना जावप ही गोष्ट वेगळी आसा, ते केन्ना तरी जातलेच, पूण एक निश्चितताय आसपाक जाय आशिल्ली. जशी आतां उत्तर गोंयच्या बाबतींत श्रीपाद नायक हांच्या बाबतींत आसा, तशी दक्षिण गोंयच्या बाबतींत आजून ना. सो हें सगळें चित्र आमी जर पळयत जाल्यार दोन दोन ह्या फुडाऱ्यांच्यो, वरिश्ठ सर्वोच्च फुडाऱ्यांच्यो व्हडल्यो सभा जावन सुद्दां आज दक्षिण गोंयच्या बाबतींत भाजपाची ही परिस्थिती आसा. सो हांगा कोण कमी पडलो हें विचार करचो पडटलो. भारतीय जनता पक्षाक खंय चुकलें हें विचार करचो पडटलो. डबल इंजिनाचो दावो करतात तो कितलो, खास करून दक्षिण गोंयचो एक वेगळोच आनी विचित्र राजकीय परिस्थिती आशिल्लो असो हो देशांतलो आमी म्हणपाक शकतात दक्षिण गोंयचो हो मतदारसंघ. एक गजाल आमी लक्षांत घेवंक जाय की ज्या वेळाचेर नरेंद्र मोदी हांचे फाटले फावट वारें आशिल्लें आनी जेन्ना भाई हयात आशिल्ले तेंच्या नेतृत्वा सकयल सुद्दां जेन्ना निवडणुको ह्यो जाल्यो, वेंचणुको जाल्यो, तेन्ना फाटलो फावट नरेंद्र सावयकार हांकां हार पत्करची पडिल्ली, तेंची हार जाल्ली आनी काँग्रेस थंय जैतिवंत जाल्ले हें लक्षांत घेवंक जाय. आनी तेन्ना आप वेगळे आसले हें घेवंक जाय लक्षांत, आनी आतां काँग्रेस आनी आप एकठांय येयल्या. सो हे सगळे फॅक्टर जे आसात ते खूब म्हत्वाचे आसात आनी तेकाच लागून भारतीय जनता पक्षाचेर आयज जो प्रेशर बिल्डअप जाला हें तेचेंच एक कारण आसा. आतां ह्या सगळ्या परिस्थिती भितर हांवें जशें म्हटलें की एक मनीस, म्हाका खबर ना ते आतां भारतीय जनता पक्षा भितरले लोक तेची उणीव तांकां भासता काय ना तें खबर ना, कारण त्या मनशाक हांगाच्यान दुसरी कडेन धाडपाक भारतीय जनता पक्षा भितरल्याच कांय लोकांचो हात आशिल्लो अशें म्हणटात. आनी तो मनीस म्हणजे संघटन मंत्री सतीश धोंड. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की सतीश धोंड जेन्ना गोंयांत आशिल्ले तेन्ना तांचो एक वचक आशिल्लो, तांचो एक भंय आशिल्लो, जावं तो प्रशासन किंवा ह्या प्रशासन म्हणण्या पेक्षा अंतर्गत ज्यो तेंच्यो एक हें आसता, संघटना आसता, तेचेर सतीश धोंड हांचो जो वचक आनी एक काबू म्हणटा आमी आशिल्लो तो जबरदस्त आशिल्लो. आनी आयज सतीश धोंड हांची उणीव खंय तरी भारतीय जनता पक्षाक दक्षिण गोंय सारकी आयज जी परिस्थिती उद्भवल्या थंय दिसता काय कितें, किंवा सतीश धोंड जर आयज गोंयांत आशिल्ले जाल्यार चित्र वेगळें आसता आशिल्लें काय कितें, अशी चर्चा किंवा अशें आमकां दिसून येता. आतां तिचे जाप जी आसा ती हय आसूं शकता, नाय आसूं शकता, कित्याक वेगवेगळ्या ह्या सगळ्या राजकीय समीकरणांक वेगवेगळे कंगोरे आसतात, पूण तो मनीस जो आसता तो एक सेंटर पॉयंट आसता आनी तो तसो सतीश धोंड हे त्या वेळार आशिल्ले, पूण आयज ते गोंयांत ते काम करिनात संघटन मंत्री म्हणून, तेंच्या कडेन वेगळी जबाबदारी दिल्या. तेज्याय फाटल्यान वेगळें राजकारण हे अंतर्गत उलयलें वयता की सतीश धोंड हांगाच्यान जे धाडले तेतून कांय स्वकीयच आशिल्ले किंवा त्यो अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली आसात, सगळ्यांक खबर आसात, आमी थेट उलोवपाक ते टाळुया. पूण तो जो मनीस आयज आशिल्लो जाल्यार ही परिस्थिती उद्भवती आशिल्ली काय हो एक विचार करपा सारको मुद्दो आसा. आनी जशें हांवें तुमकां पयलीं म्हटलें की अमित शहा आनी नरेंद्र मोदी हांच्यो बसका जावन सुद्दां आनी एक फोकस मतदारसंघ भाजपान जाहीर करून सुद्दां आयज जी आसा ती दक्षिण गोंया भितर भारतीय जनता पक्षाची ही गत जाल्या. म्हाका दिसता कशें आसता जेन्ना दोन इंजिनांचो आमी दावो करता तेन्ना वयलें इंजीन स्ट्रॉंग आसचें पडटा, वयल्या इंजिनाच्या जिवार मागीर सकयलें इंजीन धांवता चलता, पूण सकयलें इंजीन सुद्दां तितलेंच तेणी तयारी दवरपाक जाय. आनी दक्षिण गोंयची जर स्थिती आमी पळयत जाल्यार खंय तरी भारतीय जनता पक्ष दक्षिण गोंयच्या बाबतींत रिलॅक्स रावले, ते मातशे सुशेगाद रावले, लायटली तेणी गजाली घेतल्यो आनी ऐन त्या टायमार काँग्रेस आनी आप हांची युती जाली आनी भाजपाची पाचार धारण बसली काय कितें अशा तरेची स्थिती सद्या उद्भवल्या. तर सद्या विनेबिलिटीचो क्रायटेरिया हो भारतीय जनता पक्ष ग्राह्य धरून तिकिटां दिता अशें म्हणटात. तशें जर पळयत जाल्यार बाबू कवळेकार भारतीय जनता पक्षा मदीं सद्या आघाडीचेर आसात विनेबिलिटीच्या बाबतींत, हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. संघटन किंवा कॅडर म्हणीत जाल्यार मागीर सावयकार आसा, पूण भाजप सद्या विनेबिलिटी म्हणजे कशें सीट आमी जिखतले हाजेर भर दिवन तिकेटी दिता तसो विचार करता. आनी नेमकी आतां केन्ना ही तिकीट जातली जाहीर दक्षिण गोंयची तेचे कडेन सगळ्यांची नदर लागून रावल्या. पूण जो एक कॉन्फिडन्स लेवल किंवा भारतीय जनता पक्ष गोंयचो जो एक हवेन चलतालो, हवेन आसलो आमी अशें म्हणपाक शकता की ना आमी दोनूय सीट जिखतले आनी आमी इजिली 400 पारचो नारो दितना आमी दोनूय लोकसभेचे जे मतदारसंघ आसा ते आमी गोंयच्यान भारतीय जनता पक्षाचे जैतिवंत करतले असो जो एक दावो करताले ते छाती ठोकपणान, तो खंय तरी निश्चित रित्या तांचो डळमळीत जाला, डगमगीत जाला
हें आमकां ह्या फाटल्या कांय दिसा सावन जे सुरू आसात घडामोडी तेचे वयल्यान दिश्टी पडटा. सो भारतीय जनता पक्ष ही परिस्थिती कशी टॅकल करता. आनी अशेय लोक आतां उलोवपाक लागल्या की भारतीय जनता पक्षाची काँग्रेस कशी जाल्या तेजें हें एक उत्तम उदाहरण म्हणून. आनी दुसरे वाटेन आमी जर पळयत जाल्यार इतले भारतीय जनता पक्ष कार्यक्रम करता, सुचीबद्ध तांचे सगळे नियोजन आसता, तरी आसतना सुद्दां शेवटी ही लोकशाही आसता. आनी ह्या लोकशाहीच्या बाबतींत हांवें जशें तुमकां म्हटलां की दक्षिण गोंयचो मतदारसंघ हो खूब एक वेगळे तरेचो असो मतदारसंघ. कारण थंय जर आमी पॉप्युलेशन पळयत जाल्यार मायनॉरिटी जे आसात ते मायनॉरिटी खूब म्हत्वाची भुमिका थंय हे करतात, रोल प्ले करतात. आनी तातूंत आतां आमी फाटले फावट जर पळयत आमी सद्या सावथ गोवाची जर MLA आमदार सगळ्या पळयत जाल्यार 2 आप आमदार आसात, मागीर 2 अपक्ष आसात. ताजे उपरांत गोवा फॉरवर्डाचो एक आमदार आसा. काँग्रेसीचे सावथ गोवा भितर 2 आमदार आसात. सो हें जो अपोजिशन जें आसा तें जर आमी पळयत जाल्यार आप, काँग्रेस, आतां गोवा फॉरवर्ड कितें भुमिका घेता म्हाका दिसता ते तेंचोय कल जो आसा तो काँग्रेसीच्या वटेनूच आसतलो. सो अशें ही ताकद जी आसा ती आमी जर पळयली, जर वोटींग पॅटर्न आमी जर दक्षिण गोंयचो पळयलो जाल्यार निश्चितूच भारतीय जनता पक्षा खातीर दक्षिण गोंयचो सीट हो इजी अजिबात ना. कितलोय जरी दावो तांणी केलो की 400 पार आसतना आमचे हे दोनो पार अशें म्हणटालो मुख्यमंत्री, बट तशें चित्र ना. आनी तिकीट कोणाक दिवप हांगाच्यानूच जी सद्या हो जो तिडो निर्माण जाला थंयच्यानूच ही सुरवात जाली अशें आमी म्हणपाक शकता. शेवटी कौल जे आहा ते लोक दितात, पूण ह्यो सगळ्यो राजकीय परिस्थिती, ह्यो सगळ्यो जर राजकीय आमी जर कंगोरे जर पळयत जाल्यार अशा तरेन सद्या सावथ गोंयचो सीट हो म्हत्वाचो, प्रेस्टिजियस जाला. आनी खास करून भारतीय जनता पक्षा खातीर हेतून जायत्यो गजाली उक्ताडार आयल्या ज्यो हांवें म्हटल्या त्यो. सो आतां पळोवया केन्ना सावथ गोवाचो सीट पयल्या लिस्टान तर जावचो ना जाहीर अशें सगळेच म्हणटात, तशी म्हायतीय मेळटा. दुसऱ्या लिस्टान सावथ गोंयचो सीट हो जाहीर जावपाक शकता. कोण जाता, खंयच्या फॅक्टरांचेर कोणाक तिकीट मेळटा तेचेर आमी समजूंक शकता की खंयच्या फॅक्टराचेर आदारून तिकीट मेळ्ळा. जर बाबूक मेळ्ळें जाल्यार त्या विनिबिलिटीच्या क्रायटेरियाचेर, जर सावयकार हांकां मेळ्ळें जाल्यार ते केडर बेज मनीस म्हणून अशें काय तिसरोच विचार भारतीय जनता पक्ष करता तें पळोवचें पडटलें. तुर्तास ह्यो अपडेट्स घेवन आमी तुमचे पर्यंत येयले. अश्योच म्हत्वाच्यो अपडेट्स, इनसायड स्टोरीज, ब्रेकींग स्टोरीज आसत किंवा ब्रेकींग बातम्यो आसत, अपडेट्स आसत, त्यो तुमकां आमची फेसबूक पेज, यूट्यूब, आमची वेबसायट, TV ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान मेळत रावतल्यो. तुमी पळयत रावत आनी फॉलो करत रावत गोमंतक TV.